हांव डॉक्टर सीमा पै फोंडेकर, हेल्थ ऑफिसर PSC शिरोडा. आमकां फाटींच आमचें एनक्वास सर्टिफाय जालें हॉस्पिटल आनी आमकां 95% पडले. आमचें हें हॉस्पिटल 24 बेडेड आनी हांगा डेली OPD आसता 24/7 आनी थंय 80 ते 90 लोक अदमास पेशंट आमकां डेली आसतात हांगा. आमचें एनक्वास जालें, तातूंत भितर 6 चॅकलिस्ट आसता आनी आमकां बरे पैकी स्कोर पडिल्लो आसा आनी आमी सर्टिफाय जाल्यात. आमची ही चॅकलिस्ट आसा ते आमच्या डॉक्टरां एक चॅकलिस्ट आमी वांटून दिल्ले आसा. नोडल ऑफिसर आसा आनी ते चॅकलिस्टाक डॉक्टर हेड आनी ताज्या अंडर बाकीची स्टाफ नर्सी, बाकीचे ऑफिस स्टाफ हांकांय घाल्ले. 4-5 जाणांची टीम केल्ली. तांणी सगळ्यांनी प्रयत्न करून सगळें डॉक्युमेंटेशन हें तें रेडी करून आमी एनक्वासाक रेडी जालीं आनी आमकां सेंट्रलांतल्यान मागीर आमचे 25th एनक्वास जालें. कितें कितें अशें भितर ही चॅकलिस्ट म्हणजे एक इनडोर पेशंटाचे चॅकलिस्ट आसता, आउटडोर आसता, लेबर रूम, लॅबॉरेटरी, मागीर प्रोग्राम, नॅशनल प्रोग्राम आनी एडमिनिस्ट्रेटीव अशी 6 चॅकलिस्ट आसता. आनी प्रत्येकाक आमकां बरे पैकी मोर देन 90% मार्क्स मेळिल्ले आसा. आमचे कडेन 3 डॉक्टर आसा आनी आमी हांगा चडशे मॅनेज करता. आमकां हांगा स्टॅमी आसा, कोणें हार्ट एटॅक बी आयले जाल्यार हें करपाक आमचे कडेन वखदां आसा हांगा आनी सगळे तरेची सुविधा आसा हांगा. इवन स्लॅबाकूय बी आसा, स्नेक बायटाचे आसा, डॉग बायट, स्नेक बायट तांचे आसा. प्लस लॅबॉरेटरी बी सर्वीस, सेल कावंटर, सेमीक ऑटो एनालायझर तेय आसा. सगळी इन्वेस्टिगेशनूय बी जातात. एक्सरे बीन तशें कितें? एक्सरे आसा. एक्सरे आसा. आमकां ह्या वर्सा कायकल्प एवॉर्डूय मेळिल्लो आसा. हो कायकल्प एवॉर्ड क्लिनलिनेसा खातीर मेळटा आनी तो आमकां मेळ्ळा ह्या PSC शिरोडा.